करंजाळी मिरामार वाठारांतले रापणीचे नुस्तें विकत घेवंक लोक गर्दी करतात. कांपालारूय नुस्तें काडटाले. मात स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाच्या वॉकवेक लागून रापणकारांचो धंदो बुडलो. व्हडी न्हंयत घालूंक वाटूच दवरूंक ना. सरकार उदरगतीच्या नांवान हायफाय गजाली हाडटा, मात बारीक लोकांचो विचारूच करिना. कांपालांतले रापणकारांचो प्रश्न सरकारान सोडोवचो, राखणकार प्रुडंटा कडेन उलयले. अख्ख्या पणजेन सध्या स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसा आनी त्या खातीर पणजेकारूच न्हू तर पणजेचे लोकल फिशरमॅन आहात ते सुद्दां सफर जाता. तर आयज आमी आसा ते म्हटल्यार कांपाल एरियाचे फिशरमॅन, लोकल फिशरमॅना कडेन. तर तेंच्या कडच्यान जाणून घेयात तांकां नेमको कितें प्रॉब्लेम जाता स्मार्ट सिटी खातीर. आमकां अजून पळय आतां कितें 2 वर्सां जावंक गेली आतां स्मार्ट सिटीचें म्हणटा, पूण एकूय अजून आमचें कांयच काम जावंक ना. आमकां कितें सांगलेलें, हो जो रॅम्प जेन्ना बांदता पळय हो स्टेप चलोन वचपाचो, तुमकां सेपरेट 2 कडेन धोको करून दितले, तुमी तेजेर पोनयो काडपाचो रॅम्पाचेर म्हण. आमी ओके म्हणलें. आमचे सगळे पोनयो आसताले हिंगा भितर कितून गार्डनान, तेन्ना रॅम्प आसलेलो न्हू म्हणटा भितर आसताले. आमकां रिक्वेस्ट केली की तुमी पोनयो भायर काडा आनी आमी तुमकां रोखडेच तुमकां रॅम्प करून दिता म्हण आमकां रॅम्पाचें माप बीन सगळें दाखयलेलें. माप बीन सगळें दाखयलें. बरें, आमी तेजे उतराक आमी कांयच म्हणून आमी ओके जाले आनी आमी पोनयो भायर काडले. आयज आमकां पोनयो भायर काडल्यार उणेशें म्हणल्यार 2-1 वर्सां जालीं आतां. आमकां तो ना रॅम्प मेवला ना थिंगा कितें आमकां वस्तू दवरूंक मेवला. हालींच आमच्यो वस्तू चोरी जाल्यो, आमी ते कंप्लेनी केले पुलीस स्टेशनीन. पूण सद्या आतां आमकां रॅम्प ना आनी आमची कोण आमदारूय खबर घेयना ना म्हणून आमचो CMूय आमची खबर घेयना. पणजेचो आमचो गोंयचो CM हिंगा येयलेलो सुद्दां. आमचे कडेन उलोवनी तो गेलो, तुमी तुमचें कितें आहा तुमचे कडेन तें सगळें दी म्हूण सांगलें तेणें. कितलीं नांवां आहा कितें तें आपूण एक्शन घेता तुमचें. आनी आमी ताका सगळे आमचे पोन्यो कशे आसलेले ते फोटो, नांवां आनी लायसन्स ज्यो कॅप्टना पोर्ट्साची आहा आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाची आहा ती दोनूय आमी ताका सबमीट केल्ली. पणजे पुलीस स्टेशनान वचून आमी दिली. हांवूय गेल्लो बराबर दिवपाक. पूण तेजे उपरांत आतां 4-5 म्हयने जाले आमी दिवन पळय कांयच एक्शन जायना. आतां हांव कितें म्हणटा, आतां आमकां तुमी दिता म्हणून आमी तुमच्या विस्वासाचेर आमी भायर सरलेले. पूण आयज आमकां कोणूच विस्वासूय दिवंक रेडी ना म्हूण कोण आमची खबरूय घेयना. हे भुरगे एकले 12वी-13वी शिकलेले आहा, पूण हांकां कोण जॉब दितलो, गव्हर्मेंट जॉब दिता दिना. आमचो हो तर दिसवटो चलता न्हू. हांव कितें म्हणटा, तुमी स्मार्ट करा, सिटी स्मार्ट करा किंवा गोंय स्मार्ट करा, पूण गोंयकारांकूय कित्याक भायर मारता. आमी लोकल मॅन म्हणून आमकां भायर मारता तुमी. येत तर आमी कोण NGOक बीन आसलेले आमी हिंगा मोर्चा काडचो पडटा. पळय आमकां आतां पोनयो तर वयर काडले, रांप करून दिवन पोनयो वयर काडले, आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. दुसरें आतां आमचें झाड सगळ्यांकीन मेन. आनी जो पळय नुस्तेकार आहा ताका खबर आहा झाड आसत जाल्यार ताका लींप करचें पडटा. आतां लींप करूंक आमकां लुगार ना. तूं आतां फातरांचेर म्हाका सांग कशें आमी लींप करतले. आमी आमच्या आमदाराक वचोन मेवलेले आनी ते दिसांनी असेंब्ली चालू आसलेली म्हूण आमी ते सद म्हणले तो एक दुसरे विकान येयत म्हूण. पूण आतां म्हाका 2 या 3 वीक जाले दिसता तो आजून येवंक ना. आनी आतां पळय वारो पयला तुवें कसो जाला तो, हे सांगपाची गरज ना. तुमच्या कॅमेराचेर सगळें दिसता, कांय लिपोंक ना. हांव कितें आमचें कांय व्हडलो डिमांड ना न्हू. आमचो फकत इतलो डिमांड, आमची रॅम्प आसलेली तिंगा तुमी फातर घातले, आमकां सिर्फ धोको करून दिया, रॅम्प करून दिया, आमचें सॉल्व जाता न्हू प्रॉब्लेम सर. जे सरकारान आतां इतले आतां J20चे प्रोग्रामाक हांव गेल्लो स्वता, म्हाजे व्हडे मारलेले आनी फायबराचे पळय व्हडले आसा. म्हाका हिंगासान हांव काणकोण गेल्लो. काणकोण म्हाका फिशरीज मिनिस्टर आनी हरियाणाचो कोण तो व्हडलो फिशरीज हेचो मिनिस्टर दिल्लीचो, तेणें म्हाका चॅक दिल्लो 1,14,000 ते सगळ्यांक आमकां 1,14,000 सबसिडी येयलेली. धंदो दिला सरकारान पूण दवरपाक लुगार दिना. तर आमी आतां कितें करपाचें? धंदो माथ्यार मारपाचो काय आझाद मैदानान घेवन येवपाचें व्हडी मिडी सगळी आनी थिंगा बसपाचें आमी? तेन्ना लोक आमचें आयकतलो. निमाणें आमी तें करचें पडलें. कित्याक अगर हो धंदो ना तर आमचें कांय ना. आमची फकत इतलीच रिक्वेस्ट आसा, आमचो रॅम्प बांदून दिया. आमी ती फिल्मी बोटी बोडावंक हिंगा रॅम्प मागिना. ते फिल्मी फंडा बोटी भोंवता पळय ते आमी तो रॅम्प मागिना न्हू. आमी आमचो पोट भरपाचो रॅम्प मागता तुकडे, जो की सरकारान आमचें आयकोंक जाय. बस हीच आमची रिक्वेस्ट आहा, मागणी आहा तुमकडे सगळे कडेन. म्हाका हिंगा पोट भरपाक म्हणल्यार 25-30 वर्सां जालीं. आमी पोट भरता पायच्या टायमार धंदो आमचो, मात आमी पोट भरतात 25-30 वर्सां जालीं. तेन्ना आमी रेमेर पोनयो काडटाले आनी आमकां कांय प्रॉब्लेम नासलेले. पोनयो दवरपाक जावं वडे वयर काडपाक कांय नासलेलें. आमकां तेंच्यांनी म्हणलें की तुमी भायर दवरा की तुमकां आमी रॅम्प करून दितात. आमकां आश्वासन दिलें म्हणून आमी तेंच्या विस्वासाक आमी पोनयो भायर दवरले. आयज पोनयो भायर दवरला आमी सगल्यांक लेटरां केला, CMाक पासून लेटरां केला, सगल्यांक केला, कोण आमची वासपूस घेयना. कितें आहा काम येला ते विचारना येवन. मात आतां आमी धंदो दवरला भायर. आतां 2 म्हयने जाले. आतां पावसाळो टायम स्टार्ट जातलो आनी आतां वारो 2-3 म्हयने वारो वयतलो खर. आमी अश्यो पोन्याक बांदून दवरला दोरयो. एक पोन्याची तरी दोरी तुटली, पोन्यो येवन फातराक पडत जाल्यार पोन्याचे 2-3 कुडके जातले. ते पोन्यो हाडपाक फुटले जाल्यार हाडपाक आमचे कडेन पयशे ना बाबा. ताका लागून आमी तुमचे कडेन व्हडले उपकार मागता की आमचे जाता तितले बेगीन आमचे कितें तरी करून एक रॅम्प कसो करून दिवचो आमकां पोन्यो वयर काडपाक आनी आमचें पोट भरपाक आमकां एक रस्तो दिवचो.
कित्याक अशें जायत जाल्यार आमी पोट भरूंक पावचे ना आमच्या भुरग्यांक बायल भुरग्यांक पोसूंक पावचे ना. तर हे आशिल्ले कांपाल एरियाचे लोकल फिशरमॅन. 2 वर्सां जालीं तांकां ह्यो प्रॉब्लम फेस करचो पडटा आनी तो म्हटल्यार जो तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात, जो फाटल्यान रॅम्प आसा, तो लाकडी रॅम्प आसा, तो जी तेंची फिशींग बोट आहा ती तांकां वयर काडपाक सकयल देंवोवपाक तांकां ह्या गजालीचो त्रास जाता. आनी दुसरें म्हटल्यार जेन्ना रापण जाता आनी तांकां तेंचे जे जाळे आसता ते सुकोवपाक जाय आसता, सो तेंची एकूच मागणी आहा की तांकां जो रॅम्प आसा तो तांकां एक्सेसिबल रॅम्प करून दिवचो. आनी दुसरी मागणी म्हटल्यार तेंची ती जी नेट तांकां क्लीन करपाक एक जागा दिवची. प्रुडंटा खातीर कांपालच्यान तुळशीदास च्यारी वांगडा हांव साहिल मानेकर.